गोंयच्यो जमनी राखून दवरपाचें काम खंय गोंयकारांचें ताका स्पेशल स्टेटसाची गरज ना. बीजेपीन परत एक फावट स्पेशल स्टेटसाचेर मिडिया मुखार यू-टर्न घेतलो. काँग्रेसीक जाप दिवंक म्हूण आपयल्ले पत्रकार परिशदेक मिडियान स्पेशल स्टेटसाचेर बीजेपीचे म्हणयाऱ्यांक आडवे तिडवे बरेच उजरायले. गोंयाक खासा दर्जो मेळोवपाचें उतर बीजेपीन दिल्लें. दिल्ली शिष्टमंडळ व्हेल्लें पत्रव्यवहारय केल्लो. आतां बीजेपीन तो नाच सोडून दिला. जमनी राखून उरपाक जाय आसत. जमनी राखून दवरपाचें काम कोणाचें? गोंयकारांचें. शेवटी आमी जमीन विकता आसतना गोंयकारांनी गोंयकारांकूच विकपाक जाय एखाद्या. बंधन आयलें जाल्यार मातशें इट इज ट्रू. म्हणजे हांवें त्या खातीर म्हटलें गोंयकारांनी गोंयकारपण टिकोवन दवरपाक जाय जाल्यार ऑफकोर्स उरतलें. Protection of land can be done without center also. The people themselves can protect, and government of Goa also can protect. The government of course will ensure. I'm sure that the land protection takes place. असहिष्णुतेच्यो गजाली चलूंक दिवचे ना म्हूण खंय प्रधानमंत्र्यान स्पश्ट केलां. काँग्रेसीक गोंयांत सभा घेवपाची गरज ना. Prime Minister Modi has repeatedly said intolerance will not be tolerated. So we don't require Congress party to echo the voice of Narendra Modi, the sentiments of Narendra Modi in Margao. If at all they want to do it, they can do it in Delhi. So this rally which they are holding tomorrow, it should be actually called, should be for oath of repentance, not for tolerance. Because if they take the oath for repentance, there is a high possibility they will get alliance partners. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्यान खबरांची हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.